नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुराग कुमार दिसानायके आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वेगवेगळ्या विशयाचेर जाली चर्चा. दोनूय देशां मदीं जाल्यात कबलाती. भारतीय संविधान आनी देशाची उदरगत हांचो प्रधानमंत्र्यांनी घेतलो नियाळ. संविधानाच्या अमृत महोत्सवा निमतान राज्यसभेत जाली भासाभास. गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्व सांजेक गोंय मुक्ती खातीर हुतात्मा जाल्ल्यांच्या पूत वधवांक राज्य सरकार दितले अर्थीक आदार. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती. राज्याचे सहकार आनी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या अध्यक्षतेखाला नाबार्डची जाली खासा कार्यावळ. गोंयच्या उदरगती खातीर केल्या अर्थीक तरतूद. आनी ऑस्ट्रेलियांत सुरू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट सर्तीत भारतान 4 गडे वगडावन केल्या 51 धांवड्यो. पावसाक लागून खेळांत आयली आडखळ. पळोवया खबरो विस्तारान. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुराग कुमार दिसानायके पद सांबाळे उपरांत पयलेच फावट 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर आयल्यात. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लींत तांकां शिष्टाचारा प्रमाण येवकार दिलो. उपरांत राष्ट्रपती अनुराग कुमार दिसानायके हांणी दिल्लींतल्या हैदराबाद हाऊस सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या दोनूय देशाच्या वडील अधिकाऱ्यां वांगडा जोड बसका घेवन वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास केली. बसके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत आनी श्रीलंका ह्या दोनूय देशां मदीं राजकीय आनी अर्थीक संबंद अदीक घटमूट जातले असो हावेस उक्तायलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना श्रीलंका आनी भारत हांच्या संबंदांत नियाळ घेतलो आनी उदरगतीच्या कामाची जाणविकाय करून दिली. दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा. सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी. साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी. द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे. माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी. शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी. अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा. हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुराग कुमार दिसानायके हांणी आपल्या उलोवपांत आपल्या भारत भेटेक लागून दोनूय राष्ट्रांमदले राजनैतीक संबंद अदीक घटमूट जातले असो हावेस उक्तायला. Unprecedented economic crisis some 2 years ago, and India supported it immensely to come out of that quagmire. And it has also helped us immensely after that, especially in the debt restructuring process. Sri Lanka secures a very significant place in the foreign policy of India, I know. And in Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of India, assured us full support. 3 दिसाच्या भारत भोंवडेर आयिल्ले श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुराग दिसानायके तशेंच तांचे वांगडा आयिल्ले श्रीलंकन हैदराबाद हाऊसात आपल्या समपदस्थ अधिकाऱ्यां वांगडा भासाभास केली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ जयशंकर आनी श्रीलंकेचे तांचे समपदस्थांचे मदीं भारत श्रीलंका विदेश वेव्हार नीती संदर्भात भासाभास जाली. दिसानायके हांच्या भारत भेटी मजगतीं दोनूय देशां मदीं वेगवेगळ्या विशयाचेर समजिकायेच्यो कबलाती लेगीत जाल्यात.
श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुराग कुमार दिसानायके हांचे आयज राष्ट्रपती भवनात औपचारीक पद्धतीन येवकार दिलो। ते उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांचे वांगडा उलोवप केलें। श्रीलंकेचे राष्ट्रपती दिसानायके हांणी ते उपरांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या राजघाटाचेर समाधीचेर फुलां घालून तांकां वंदन केलें। आयज विजय दिसा निमतान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी भारतीय सशस्त्र दळाच्या बहादुरी आनी बलिदाना खातीर जवानांक नमन केलां। देश तांच्या बलिदानाक आनी सेवेक केन्नाच विसरचो ना अशें राजनाथ सिंग हांणी म्हळें। 16 डिसेंबर हो दीस भांगराच्या उतरांनी नोंद जातलो। ह्याच दिसा 1971च्या झुजांत पाकिस्तानाच्या सुमार 93,000 सैनिकांनी भारता मुखार शस्त्रां उडयल्लीं आनी बांगलादेशाच्या जल्मान हें झूज सोंपिल्लें। ते खातीर आयचो दीस विजय दीस म्हूण मनयतात। मजगतीं विजय दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शूर सैनिकांक नमन केलां। 1971च्या झुजांत भारताक मेळिल्ल्या जैताची दरेक देशवासियाक प्रेरणा मेळटली अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळें। भारतीय संविधान आपणावपाच्या अंदूच्या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान आयज राज्यसभेत भारतीय संविधानाचेर चर्चा जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत संविधानाचे महत्व आणि देशाचो विकास हाचे विशीं आपल्या उलोवपांत नियाळ घेतलो आणि आपल्या उलोवपांत तांणी काँग्रेस पक्षाचेर मात खर टिका केली। कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं। केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शाह हांणी छत्तीसगडातल्या जगदलपूर जिल्ह्यातल्या शस्त्रां सोडून समाजाच्या मुखेल प्रवाहात सामील जाल्ल्या छत्तीसगड, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि आसामातल्या लोकांची भेट घेतली। ह्या कार्यावळीक छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव सहाय आणि उपमुखेलमंत्री विजय शर्मा हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। नक्षलग्रस्त वाठारांतले जायते तरणाटे देशाच्या मुखेल प्रवाहात आस्पावीत जातात ही खोशयेची गजाल आसा आणि त्रस्त लोकांच्या सुशेगा खातीर केंद्र सरकार एक व्यापक येवजण आपणायता अशें मंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। जो लोग हाथ में हथियार पकड़े उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में वापस लाना। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को कहा था कि अब जहां जहां सरेंडर हुआ है वह सब राज्य में जाकर एक सबसे अच्छी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बनाए, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी युवाओं को पुनः प्रस्तापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाए और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है, उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार काम करेगी। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम,
थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। गोंय मुक्ती खातीर 1955 ते 1961 ह्या काळात जाल्ल्या सत्याग्रहा वेळार हुतात्मे जाल्ल्या 15 जाणांच्या पुतांक वा धुवांचो राज्य सरकार येता त्या 18 डिसेंबराक म्हळ्यारच गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्व सांजेक दरेकी 10 लाख रुपया आनी प्रमाणपत्रां दिवन तांचो सन्मान करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। ही कार्यावळ पर्वरी मंत्रालयात जातली अशें तांणी सांगलें। आयतारा आल्तिनो वेल्या सरकारी राबित्या घरांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली। गोंय मुक्ती संग्रामात जवळपास 73 मार्टियर्स म्हणजे जांकां वीरगती प्राप्त जाली त्या 74 मार्टियरां आमी जवळपास 15 जाण लोक जे आयडेंटिफायड केले आनी 15 जाण लोक ज्यांचे फर्स्ट लिगल हेर जे हयात आसा तांकां फेलिसिटेट करपाचें आनी तांकां खातीर परत एकदां फेलिसिटेट करप हें आमी थारायलां। खरें म्हणजे गोंयच्या मुक्तीची 60 वर्सां मनयता आसतनाच हो विचार म्हज्या तकलेंत आयिल्लो, जेंच्यांनी खऱ्या अर्थात गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगलात कॉन्ट्रिब्युशन घेतलें। आमी पळयता की आतां बरेचशे बाकीचे सगळे फ्रिडम फायटर्स आशिल्ले तांकां आमी कितें ना कितें तरी बेनिफीट दिले, बट खऱ्या अर्थात जे वीरगतीक प्राप्त जाले तांकां काय मेळूंक नाशिल्लें। पूण म्हाका दिसलें की हें करपाक जाय, हाची गरज आसा। आमी आज म्हणजे गोंय लिबरेट जाल्या उपरांत 60 वर्सां जाली, आमी सगळे जाण लिबरेशनची फळां उपभोगता म्हणपाक काय हरकत ना, पण ते लिबरेट करपा खातीर तेंच्यांनी खरो आपलो प्राण दिलो आनी कांयच नासतना कोण कर्नाटकच्यान आयलो, कोण मध्य प्रदेशान आयलो, कोण पंजाबच्यान आयलो, कोण हरियाणांतल्यान आयलो, वेगवेगळ्या भागांतल्यान इतक्या मोठ्या प्रमाणात हांगासर आयले आनी तांच्यांनी ह्या सत्याग्रहांत भाग घेतलो। म्हणल्यार आमचे मुख्यमंत्री म्हणून म्हजें कर्तव्य उरता की त्यांच्या प्रती ॲटलिस्ट आदर, प्रेम, भावना ही व्यक्त करची। म्हणून आमी काय तांकां 10 लाख रुपया दिवप म्हणजे खूब व्हडलें न्ही, बट ॲटलिस्ट इतके तरी त्यांच्या फर्स्ट जनरेशना खातीर दिवप, निदान बाबा गोंय सरकारान आमच्या खातीर इतके तरी केलें। उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या अध्यक्षतेखाला नाबार्ड बँकेची खासा कार्यावळ जाली। ह्या कार्यावळीक गोंय सरकाराचे शेती खात्याचे अतिरिक्त सचिव वित्त विकास गावणेकर, नाबार्डाचे महाव्यवस्थापक संदीप धारकर, आरबीआयचे कृष्णकुमार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीक गोंया खातीर 2025 ते 26 ह्या वर्साची अर्थीक तरतूद करपी कांय निर्णय जाले। बसकेंत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मार्गदर्शन केलें। Friends, I take a pleasure on behalf of Chief Minister to release this document, beautiful document I will say, of 12,000 crores. It's not a small money. It's just 12,000 crores what we are going to spend in 25 and 26. And in that context, I will congratulate Mr. Dharkar and his entire team who is contributing for the growth of Goa for the last so many years. And particularly 2025-26 it is going to be 12,000 crores. And मेरी ये सोच है, आप भी थोड़ा सुन लेना कि ये सोच है कि why only 12,000? Can't it be 24,000? 25, 26, 27? Well, see, normally I think if I would put it before also to Mr. Vikas ji, कि normally it is by 10 to 20% increase, है ना? Financial Planning Commission, Finance Commission, 10 to 15%. मगर Goa being a special state where that positive mindset is there, people are all positive for banking system. राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँक म्हळ्यार नाबार्ड बँकेन 2025 ते 26 ह्या वर्सा खातीर गोंयच्या शेतकी मळावेल्या प्राधान्याच्या उपक्रमा खातीर 12,803.53 कोटी रुपया क्रेडीट पोटेन्शियल दिवपाचें थारायलां। ह्या विशयावेली एक परिशद सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या अध्यक्षतेखाला आयोजीत केली। ह्या वेळार अर्थ विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास गावणेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। सहकार आनी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी नाबार्डच्या ह्या प्रस्तावाक येवकार दिवन राज्याच्या शेती उदरगतीक नेट मेळटलो असो हावेस उक्तायला। गोंयच्या विकासाक आमची नाबार्ड बँक जी आसा जी 1982 इस्टाब्लीश जाल्ली, त्या बँकेन खूब मोठो हातभार लायिल्लो आसा आनी दर वर्सा आमी पळयतात की क्रेडीट फेसिलिटी जी आसा पळय ती गोंयचे वेगवेगळी करपा खातीर, म्हणजे उदाहरणार्थ शेतकऱ्यां खातीर
दूध उत्पादक आसा तांचे खातीर किंवा MSME माध्यमांतल्यान आमचे तरणाटे भुरगे आसात तांचे खातीर अशे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान अंदूच्या हांव पळयता की अंदू तांणी जवळ जवळ 9,000 कोटी प्रोविजन केलें क्रेडीट जें क्रेडीट वेगवेगळ्या बँकाच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावता आनी 2025-26 ह्या वर्सा खातीर फायनान्शियल वर्सा खातीर तांणी जवळ जवळ 12,000 कोटीचें प्रोविजन केल्लें आसा आनी सांगपाची उमेद अशी की हे फक्त प्रोविजन पेपराचेर उरना की हे सगळे प्रोविजन इम्प्लिमेंट जाता आनी हे 12,000 कोटी जे आसा पळय ते लोकां कडेन शेतकाऱ्यां कडेन किंवा दुधकारां कडेन अशे वेगवेगळे गटां हे पयशे पावतात आनी त्या बद्दल गोंयची जी उदरगत जाता त्या उदरगतीक नाबार्ड बँक आनी स्टेट बँक जे आसा आनी इतर सगळ्यो बँक आसात तांचो हातभार लागता ते पळय ते मनाक खूब बरें दिसता तांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा की अशेंच तुमचो उभारीचो हात जो आसा पळय तो गोंयच्या विकासाक आमचे सामान्य मनशा खातीर आजचो राज्यांत फाटल्या एका वर्सांत 22.52 लाख हवाई येरादारी करपी प्रवासी वाडल्यात ताका लागून हवाई प्रवाशांच्या वळेरेंत देशांत गोंय 6व्या सुवातेचेर पावला अशी माहिती केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हांणी राज्यसभेत एका लेखी जापेत दिल्या ह्या वळेरेंत महाराष्ट्र पयल्या सुवातेचेर दिल्ली दुसऱ्या जाल्यार कर्नाटक तिसऱ्या सुवातेचेर आसा अशी माहिती ह्या जापेत दिल्या खासदार नारायण आमीन हांणी हे विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना मंत्र्यांनी 2022 ते 2023 ह्या अर्थीक वर्सांत गोंयांतल्यान 85,96,939 प्रवाशांनी देशांतर्गत जाल्यार 1,10,557 प्रवाशांनी आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास केला अशी माहिती ह्या जापेत दिल्या जमीन हडप प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत सूत्रधार सिद्दीकी सुलेमान खान हांणी शुक्रारा फांतोडेर पुलीस कादयेंतल्यान फरार जाल्या उपरांत पुराय राज्यभर खवदळ माजिल्लो ह्या फाटभुंयेर काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकर आनी आम आदमी पक्षाचे वाल्मिकी नाईक हांणी आयज राज्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांची भेट घेवन तांकां सुलेमान हांणी प्रसारीत केल्ली चित्रफीत सादर केली ह्या पुराय घडणुकेची खासा तपासा वरवीं चौकशी जावची अशी मागणी केल्ल्याचें सुनील कौठणकर हांणी पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें आतां DGPक जेन्ना मेळ्ळें आनी आमी तोय पॉयंट रेज केलो की एक पार्ट म्हणल्यार तुमचो मानूया पुलिसांचो तुमी म्हणटा तशें की ताणें डायवर्ट करपाक एटेन्शन पुलिसान सिनियर एक्यूज केल्या म्हणून बट फॅक्ट रिमेन्स की तो मनीस क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडींच्यान पुलिसां बरोबर भायर सरला नंबर 2 फॅक्ट इज ताणें जेन्ना क्रायम ब्रांच SP गुप्ता आनी तो सूरज हळणकर DYSP आनी बाकीच्यांची जेन्ना नांवां घेतल्या तेन्ना एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस हे ऑफिसर फाल्यां ताका इन्व्हेस्टिगेशन करपाचे पोजिशनान आसा काय कितें हो प्रश्न निर्माण जातलो कित्याक कॅन दीस पुलीस ऑफिसर हूम ही हॅज एक्यूज्ड बी द जजीस ऑफ देअर ओन कॉज ते फाल्यां आपल्याचेरूच एलिगेशन आसलेले स्वता इन्व्हेस्टिगेट करतले म्हणून आमची मागणी आसा की इमिजिएटली जे ऑफिसर तो सूरज हळणकर DYSP जावं तो गुप्ता SP जावं तांकां थंयच्यान इमिजिएटली काडची इट शूड बी रिप्लेस विथ अ न्यू टीम त्याच बरोबर जे रॅम्पंट आमी पळयला लॉ एंड ऑर्डराचे कंटिन्युअस फेलियर आनी फक्त लीप सिंपथी टायप सरकाराचे जे स्टेटमेंट येता ना जातलें भिवपाची गरज ना करतले म्हाका दिसता आतां सद्या सरकार पुलिसूय भिवपाक लागल्या लोकूय भिवपाक लागल्या सरकारूय भिवपाची परिस्थिती आसा कोण भिवपाचें ना म्हणपाची परिस्थिती ना आनी हे सगळ्या प्रकरणाची लॉ एंड ऑर्डराच्या फेलियराची जबाबदारी घेवन मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली स्टेप डावन जावपाची गरज आसा आमी मागणी करता की मुख्यमंत्री कित्याक हो होम मिनिस्टर हे बाबतीचो घेऊया एक ल्हानसो विसव योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज स्वादिष्ट चटपटी और हेल्दी हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन ईट राइट इंडिया फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। विसा उपरांत मुख्य पळोवया मुखावेले खबरो। सध्या देशभर गाजत आशिल्ल्या विशयाचेर संभल हांगा 46 वर्सां पयलीं
जाल्लो नरसंहार करप्यांक अजून मेरेन ख्यास्त कित्याक जावना अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री योगी जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल की घटना को लेकर के एक जुडिशियल कमीशन गठित किया है। जुडिशियल कमीशन वहां विजिट कर रहा है, लगातार लोगों के बयान भी लेंगे, सभी पक्षों की बात को भी सुनेगा, सच को सामने लेके आएगा। लेकिन आपके अनावश्यक पत्थरबाजी से या फायर करने से, इल्लीगल आर्म से फायर करने से वहां पर शांति बहाल नहीं होने वाली है। मुंबई कुर्ला हांगा जाल्ल्या बेस्ट बस अपघाताचो मुद्दो आज महाराष्ट्र विधान परिशदेंत शिवसेना उबाठा गटाचे सुनील शिंदे हांणी उपस्थित केलो। बेस्टच्या प्रवाशां खातीर सुरक्षिततेचे जायते उपाय येवजण करतले अशी गवाय मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सभाघरांत दिली। विशेषतः या केसमध्ये तर जो काही परवा अपघात घडला त्याच्यामध्ये त्यांची टेस्ट केली तर त्याच्यात काही अल्कोहोल वगैरे आढळलं नाही, तरी रॅन्डम चेकिंग एक त्या संदर्भातला आपण सुरू केलेला आहे। आणि मागच्या काळामध्ये ज्यावेळेस माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब मुख्यमंत्री होते तेव्हा बेस्ट करता 1300 बसेस विकत घेण्याचा निर्णय झाला, त्याची ऑर्डर देखील प्लेस करण्यात आलेली आहे। हे खरं आहे की बीएसटीतल्या अनेक बसेस खूप जुन्या झालेल्या आहेत, त्यामुळे नवीन बसेस खरेदी करण्याकरता 1300 बसेसची ऑर्डर ही प्लेस झालेली आहे, त्याची डिलिव्हरी देखील लवकरच सुरू होईल। तथापि या अपघाताच्या संदर्भातली सगळी वस्तुस्थिती जाणून घेऊन आयुक्तांना आपण निर्देश दिलेले आहेत की त्यांनी बेस्टच्या जे बेस्टचे प्रमुख आहेत त्यांच्यासोबत बसून एक नीट योग्य प्लॅन चाकआउट करावा, जेणेकरून बेस्टच्या सेफ्टीच्या संदर्भात देखील आणि प्रवाशांच्या सेफ्टीच्या संदर्भात देखील आपल्याला उचित उपाययोजना करता येतील। मुंबई महानगरपालिकेची वेंचणूक महायुती एकचारान लढतले अशें महाराष्ट्राचे मंत्री उदय सामंत हांणी म्हळें। हे विशीं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी केल्ल्या वक्तव्याचें तांणी समर्थन केलें। महायुतीचे तिनूय फुडारी सक्षम आसात आनी योग्य त्या वेळार योग्य तो निर्णय ते घेतले अशें मंत्री सामंत हांणी स्पश्ट केलें। आमचे तिन्ही नेते मंडळी अतिशय सक्षम आहेत, सगळ्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मान सन्मान देणारे आहेत, त्याच्यामुळे भविष्याच्या कालावधीमध्ये ह्या सगळ्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय होईल। थोडंफार मंत्रिपदावरनं इकडे तिकडे होऊ शकतं, परंतु या सगळ्यांची समजूत काढून कुटुंब म्हणून आम्ही उद्या परवापासून पुन्हा एकदा जोरदार कामाला लागू आणि शिवसेना आणि महायुतीच्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कशा येतील यासाठी आम्ही राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नामनेचे तबलावादक उस्ताद जाकीर हुसैन हांच्या मरणाचेर खर दुख्ख उक्तायला। पंडीत हुसैन हांच्या मरणाक लागून संगीत मळाची व्हड हानी जाल्या अशें तांणी म्हळें। जाकीर हुसैन हांच्या संगीताच्या माध्यमांतल्यान संवसारभरांतल्या संगीत मोगींच्या पिळग्यांक मंत्रमुग्ध केल्ले। हुसैन हे भारतीय आनी पाश्चिमात्य पारंपारीक संगीताचे जोड माध्यम आशिल्ले अशें राष्ट्रपतींनी शोक संदेशांत म्हळें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत पंडीत जाकीर हुसैन हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायला। ऑस्ट्रेलियात सुरू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर करंडक कस लावपी क्रिकेट खेळाच्या तिसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियान पयल्या डावांत 445 धांवड्यो केल्यो। ऑस्ट्रेलिया पंगडान कालच्या 7 बाद 405 धांवड्यावेल्यान सुरवात करून ही धाव संख्या पुराय केली। आयज तिसऱ्या दिसा भारताच्या पयल्या डावान आडमेळ्यानच सुरवात जाली। भारताचो सलामीवीर जयस्वाल हांणी फकत 3 धांवड्यो केल्यो। शुभमन गिल 1 आनी कोहली 3 धांवड्यो करून बाद जाले। पयल्या डावान 4 गडे वगडावन भारतीय पंगडान 51 धांवड्यो केल्यात। पावसाक लागून खेळ थांबोवचो पडलो। वर्ल्ड चेस चॅम्पियन डी गुकेश आयज भारतात पावला। सोमार सकाळी चेन्नई विमानतळाचेर तांकां उर्बेभरीत येवकार दिलो। 18 वर्सां पिरायेचेर भारतीय ग्रँडमास्टर डी गुकेश हांणी सिंगापुरांत जाल्ल्या वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशीप खेळांत वस्तादपण मेळयलां। ताणें चीनाचे डिफेंडिंग चॅम्पियन
डिंग लिरेन हांकां 7-5, 6-5 अशा गुणांनी हारयले. पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34°C आनी उण्यांत उणें तापमान 19.4°C इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुराग कुमार दिसानायके आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची वेगवेगळ्या विशयाचेर जाल्ली चर्चा. दोनूय देशां मदीं जाल्यात कबलाती. भारतीय संविधान आणि देशाची उदरगत हाचो प्रधानमंत्र्यांनी घेतलो नियाळ. संविधानाच्या अमृत महोत्सवा निमतान राज्यसभेत जाली भासाभास. गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्व संजेक गोंय मुक्ती खातीर हुतात्मा जाल्ल्यांच्या पूत वा धुवांक राज्य सरकार दितले अर्थीक आदार. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या म्हायती. राज्याचे सहकार आणि उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या अध्यक्षतेखाला नाबार्डची जाली बसका. कार्यावळ गोंयच्या उदरगती खातीर केल्या अर्थीक तरतूद. आनी ऑस्ट्रेलियांत सुरू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट सर्तींत भारतान 4 गडे वगडावन केल्या 51 धांवड्यो. पावसाक लागून खेळाक आयली आडखळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. Hello and welcome to FSSAI presents Flavors of Shri Anna.